नमस्कार, कारवार न्यूज तुमचे स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात थांबतेत ना कोरोना महामारीचा उपद्रव। जिल्हा प्रशासनामुखार असा होड प्रश्न। कोरोना नियंत्रण करूक जिल्हा प्रशासन करते असात सतत प्रयत्न। कर्नाटक राज्यात असलेल्या होड जिल्ह्यापैकी एक जावन आशिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना प्रकरण थांबनासतना वाढत आसात। सद्दी 800 पेक्षा जास्त केसेस पत्ते लागतात। जिल्ह्यात असलेले एकच मेडिकल कॉलेजाचे कोविड केंद्राचे वार्डातले बेड भरते आसात आणि जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज सोडल्यार इतले व्हड हॉस्पिटल किंवा खासगी हॉस्पिटल ना जाल्ल्यान जिल्हा प्रशासनाक कोरोना नियंत्रण करचे सवाल जाला। जिल्ह्यात असलेल्या बेड्डाबद्दल माहिती दिल्ले जिल्हाधिकारी मुल्लई मोहिलीन हेमी सांगले, सद्याक जिल्ह्यात कोविड रोगी लोकां खातीर ऑक्सिजन बेड आणि सामान्य बेड व्यवस्था आसा, पण ICU ऑक्सिजन बेड्डाची कमी आसा। जिल्ह्याच्या खंयच्या तालुक्यात ऑक्सिजन बेड वार्डात काम करूक वैद्यकीय कर्मचारी बी ना। ही व्यवस्था कारवार मेडिकल कॉलेजात आसा, पण ती बी आता भरतेत आसा। मुख्य म्हणल्यार मेडिकल कॉलेजाचे कर्मचारी, लॅब टेक्निशियन, नर्स हेमकां बी कोरोना पॉझिटिव्ह येते आसा। तेजेचेन मेडिकल कर्मचारी कमी पडते आसात। सद्दी 1700 लोकांक कोविड तपास करतात। जिल्ह्यात वाढते आशिल्ले कोविड रोग नियंत्रण हाडूक लोकांन जागृत जावूं जाय, विनाकारण फिरचे बंद करूं जाय अशें जिल्हाधिकारी हेमी विनंती केला। ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಅಂತ ಅಳವಡಿಸಿರೋ ಬೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್, ನಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡಲ್ಲಿ ICU ಕೇರ್ ಇರುವಂಥ ಬೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ಸ್ಗೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ಸಲ್ಲಿ ICU ಕೇರಲ್ಲಿರುವ ಬೆಡ್ಸ್ಗೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ICU ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸು ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದಿದ್ದ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೌದು. इंडियन आर्मीत सेवा करते असतील त्यांना बांगलादेश विमोचन युद्धात विशेष पात्र मिळेल। ह्या सैनिकाक बांगलादेश सरकारान 50वे स्वातंत्र्य उत्सव कार्यक्रमात आपण तेमगेल सत्कार केलो। हे मी कोण हे पळोवचे खातीर पळया ही स्टोरी। उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे कारवार तालुक्याच्या अमदळ्ळी गांवचे निवृत्त सैनिक गोविंद राया गांवकार हेमका बांगलादेश सरकारा कडच्यान गौरव सत्कार मेळ्ळो। बांगलादेश विमोचना युद्धात भाग घेवन प्रमुख पात्र घेयले हेमका बांगलादेशान याद केले। गेल्ल्या मार्च 26 तारखेक जाल्ल्या बांगलादेशाच्या 50वेचे स्वातंत्र्योत्सव कार्यक्रमात हेमका गौरव सत्कार केले। बांगला विमोचन युद्धात भाग घेयले भारतीय सैन्याचे 30 सैनिकांपैकी कर्नाटकातले हेमी एकलेच आशिल्ले। बांगलादेश सरकारान मार्च 25 तारीख ते मार्च 29 तारीख पर्यंत आयोजित केल्ले कार्यक्रमात मंत्री अखम मोजामिल हक हेमी भारताच्या सैनिकांक सत्कार केले। बांगला सैन्याचो प्रमुख अजीज अहमद आणि नौसेना प्रमुख मोहम्मद शहीद हेमी कार्यक्रमाचे जबाबदारी घेयले। ह्या वेळाचेर बांगला सेना स्मारक आणि खूब इतले जागे दाखयले। कारवारचे निवृत्त सैनिक गोविंद गांवकार हेमचे बरोबर हेमगेली धर्मपत्नी हेमा गांवकर बी बांगलादेशात जाल्ल्या कार्यक्रमात गेल्ले। बांगलादेशात मेळिल्लो आदर सत्कार बद्दल निवृत्त सैनिक गोविंद गांवकार हेमी अभिमान व्यक्त केलो। युद्धात भाग घेऊन 50 वर्ष जावन गेली, युद्धाची क्षण बी विसरिले, पण परत बांगलादेशात गेले तेन्ना ते सगळे परत याद येयली असे सांगतात निवृत्त सैनिक गोविंद गांवकार। Now the latest this thing was that we were a state guest of Bangladesh and we were there from 25th to 29th on the invitation of government of Bangladesh to attend to their 50 years of Golden Jubilee celebrations of liberation as well as independence, which is on 26th of March. The Prime Minister was also the chief guest on Independence Day. We were total of 30 veterans, 26 from the Army, 3 from the Air Force and 3 from the Navy. We were all invited with our family members, the spouse, wife. And from Karnataka, I was the only one who was in this list. A lucky one, I must say. There were so many people, but I was lucky to have been invited.
and I would like to state that the government, they really looked after us in such a beautiful way that it can't be explained. We were given VVIP treatment, all moments, everything. Wherever we went, we felt that we were somebody which we had forgotten for last 50 years. And I would like to proudly say that we couldn't have dreamt of this trip. It is like dream come true to us. So. गोविंद राया गांवकर मूळ अमदळीचे हेमगेले बापूय राया गांवकर भी भारतीय वायुसेनेत फ्लाइंग ऑफिसर आशिल्ले आनी तेमी दुसरेचे विश्वयुद्धात ब्रिटीश सैन्यात आशिल्ले. 1971 सालात गोविंद गांवकर हेमी 22 माउंटेन रेजिमेंट सेकंड लेफ्टनंट आर्टिलरी स्पेशलिस्ट जावन घेवन भरती जाल्ले. त्याच वर्साक हेमकां बांगला विमोचन युद्धात भाग घेवंक अवकाश मेळिल्लो. तेन्ना तेमकां गॅलंट्री मेडल बी मेळिल्ले. खूब वर्स सैन्यात सेवा करून मेजर हुद्द्या वयल्यान 1991 सालात रिटायर्ड जाले. बॅटल ऑफ नर्मदा, बॅटल ऑफ विमोचन तसेच जम्मू काश्मीर युद्धात भाग घेईल बद्दल हेमी याद करतात. Commissioned in March 71 and commissioned in the regiment of artillery. And after doing my vivos from Devlali, we were straightaway moved to the operation theatre of Bangladesh. I was with 22 Field Regiment, at that time known as 22 Mountain Regiment. I was lucky enough to see the Battle of Bangladesh, and at Battle of Dharam Daha, I was decorated with Sena Medal, Gallantry. From there we moved to Kustia and River Padma to fight the wars there. Having won the war and settled the Bangladeshis, I was moved to JNK in the western sector for ceasefire violation. Having finished my tenure for 1 year, we were moved to Assam, and after 5 years of my service, I was selected for flying branch of the army called as Army Aviation. Having got my pilot training, I was moved to Bathinda, and from there I flew both in JNK and Punjab, Rajasthan. Completing my tenure of ARUP, I again went back to 22 Mountain Regiment and finally retired in 91 after doing 21 years of service. युद्ध करतना मराठा सारखे युद्ध करूंक जाय अशें तेमगेल बापूय सांगतालो म्हणजे मी गोविंद गांवकार याद करतात. गोविंद गांवकार हेमी युद्धाक वयतना भंय दिसताली, देवा कडेन प्रार्थना करते वताले, पण देशा खातीर युद्ध केले बद्दल अभिमान आसा अशें सांगतात गांवकार हेमगेली धर्मपत्नी हेमा गांवकार. यूज्ड हो जाते हैं ना, तभी आर्मी लेडीज ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे को देख के हम रहते थे. अब क्या कर सकते हैं. तो हम ही अपना लेडीज क्लब होता था, कुछ कुछ प्रोग्राम होते थे. तो मेरा बेटा तो सिर्फ मैंने ही मतलब उसको लुक आफ्टर किया, ये तो होते ही नहीं थे. नाम बोलिए मैडम. भारतीय सैन्यात सेवा करून देशा खातीर युद्धात भाग घेयले तशेंच बांगलादेशाक स्वतंत्र मेळूक बी युद्ध करून गौरव प्राप्त केल्ले वीर सैनीक गोविंद गांवकार हेमकां कारवार न्यूजा वतीन आनी कोंकणी भाशेच्या लोकां वतीन एक सॅल्यूट. आंबो फळाचो राजो म्हण सांगतात. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मेळचो काळीशाड आंबो एप्रिल मे महिन्यात मार्केटात येतालो. तेच्यान आंबो पिकयतले शेतकरी लोक पोट भरताले. या पटी येयल्या कोरोनाच्या सेकंड वेव्ह पायान आंबे पिकयत लोक तसेच विकतल लोक निराश जालात. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात समुद्र किनारपट्टी तालुक्यात एप्रिल मे महिन्यात आंबो विकचे व्यापार सगळ्याक आकर्षित करतालो. तेतूंतच कारवार अंकोला तालुक्यात पिकचो काळो इशाड आनी इशाड नांवाचो आंबो खूब फेमस. दर वर्स खूब इतले कुटुंब आंबो विकून जीवन करताले. जाल्यार गेल्ल्या वर्साच्यान कोरोना लागून पिकयल आंबो बाजारात व्हरूंक आनी विकूंक वेवस्था ना जाल्ल्यान त्रासा पडलात. सद्याक कोरोना कर्फ्यू लागू जावचे पयले उत्तम दरात खपतालो आंबो आतां कर्फ्यू लागले नंतर बाजार ना जावन आंबो विकूंक साध्य जाते ना.
कारवार अंकोलात पिकचो काळे इशाड आंबो हायवे बाजूर रावन घेवन व्यापार करताले. वाहन सवार वाहन थांबोवन घेवन आंबो खरेदी करताले. जाल्यार आतां कर्नाटका लागून आशिल्ले गोवा महाराष्ट्र राज्यांत बी लॉकडावन जाल्ल्यान वाहन संचार बी बंद आसा. हुबळी धारवाड गोवात हिंच आंबो व्हरताले, पण आतां ते सगळे बंद जाल्ल्यान आंबो पाड जाते आसा. मुखाल वर्सा तरी कोरोना महामारी हेंच्यान पयस वचूं आनी आंबो विकूंक अवकाश मेळूं आनी बरी दर मेळूं म्हूण घेवन आंबो विकतले लोक प्रार्थना करते आसात. ಟೈಮು ಇಲ್ಲ, ಟೈಮು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ 10 ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 500 ಈ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ರೇಟು. ಬಾಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ಬಾಜಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಾಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ಸು ಈಸಾಡು ಮೊಸರ, ಅಪ್ಪೂಸು ಮೊಸರ, ಅದೇ ಫೇಮಸ್ಸು. ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಲ್ಲ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗದೆ ರೇಟು? 700, 600, 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗದೆ ರೇಟು. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 955 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आयच्या इतलत न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.